2006 इसवेंत हरियाणाच्या कुरुक्षेत्रा म्हणल्या हळ्ळेंत घडलेले एक कराळ घडीत ह्या परी आसा. प्रिन्स म्हणलो 5 वर्सांचो भुरगो खेळता आसतना अचानक कुशीक असल्या बोरवेल्लाक पडता. 50 ते 60 फीट आसले के बोरवेल, ह्या बोरवेल्ला भितर प्रिन्स म्हणलो भुरगो शिरकाता. भायर येवंक वा भायर काडूंक ताका साहित्य घस जाल्ले. सगळो गांवचो लोक थंयसर एकठांय जाल्लो प्रिन्साक काडचे खातीर. कितले प्रयत्न केल्यार तांकां तो वावर कस्तांचो जाल्लो. देखून ह्या बोरवेलाच्या कुशीन आनी एक बांय वा गुंड कोंडून निमाणे 2 दिसां उपरांत प्रिन्साक जिवोत्सुतांनी भायर काडलो. आनी ताका भायर काडटा आसतना तो साहित्य नित्रांनी जाल्लो. उदक नासतना ताका अस्कत जाल्लो आनी भायर आयले तक्षण म्हाका इल्लें उदक दिया म्हणून ताणें परतले. मोगाळ भाव भयणीनो, हे सबार गणितां पैकी एक असली सबार गणितां आरवेल्या वर्सांनी घडलेली आमी आयकता. भुरगीं बोरवेल्लाक पडची, काडूंक जायनासतना मरण पावची, जायते दाखले आमचे मुखार आसात. एक अंदाजा प्रमाणे 2 ते 2,500 लोक सगळ्या संवसारार एका दिसाक उदक नासतना वा बरें उदक पिवंक नासतना मरण पावता. आनी एक वर्दी अशें आमकां सांगता 5 वर्सां सकयली भुरगीं लागीं 1,000 एका दिसाक सगळ्या संवसारार उदक नासतना बरें उदक वा विकाळ उदक पियोवन मरतात. तर मोगाळ भाव भयणीनो, उदक आमच्या जिणेंत भोव गरजेचें. आमच्या सबार गरजां पैकी, कुडीच्या गरजां पैकी तान एक. आनी तान मुखार घालूंक जायना, पोस्टपोन करूंक जायना. आज तान लागल्यार फाल्यां उदक पियेता म्हळ्यार जायना. आज तान लागली जाल्यार आजच आमी उदक पियोंक आसा. देखून उदक तान मुखार घालूंक पोस्टपोन करूंक जायना. 3 मिनटां वारें नासतना रावयेत काय, 3 दीस उदक नासतना रावयेत, 3 हप्ते खण नासतना रावयेत. ताच्या उपरांत मनशाक रावोंक साध्य ना. आनी जर तर प्रयत्न केले जाल्यार मनीस आपलो जीव होगडावन घेता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयची सगळी लितुर्ची आमकां उदका विशयंत नियाळ करूंक एक अवकाश करून दिता. इंग्लिशांत आमी अशें सांगीत, 3 cries for water from desert to the cross. उदकाक बोबाट मरुभुमीतावन खुर्सा पर्यंत. देखून ही 3 बोबाट मुठव्यान नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. पयली बोबाट आसा, आमकां इल्लें उदक दिया. आयच्या पयल्या वचपांत आमी नियाळ केलें जाल्यार इस्रायल परसां अरण्यांत पावता आसतना पियोंक तांकां उदक मेळोंक ना. मोइजेन आनी आरोनान फरावाच्या गुलामपणांतली तांकां सोडून हाडली आनी बसायल्या गांवाक पैनकरच्या त्या वाटेर उदक नासतना कसताली. आनी ह्या वेळार देवा विरोध तांणी उलयले आनी मोइजे विरोध तांणी उपराटले. ती कसताली आनी हेरांकी तांणी कस्तार घाले. मनशाक तान लागता आसतना, उदक पियोंक मेळनासतना मनीस देवा विरोधी उपराटता, आपणाच्या संगात असल्या मनशा विरोधी उपराटता. निमाणे मोइसेन देवा लागीं मागले, खडपांत उदक दिवन त्या लोकांक दादोशी केले. देखून थोडे फावटी देव अचानक म्हणलें बरी मनशाच्या गरजांक पावता म्हणलें ही बुवा परबायेचें घडीत आमकां नियाळ करूंक अवकाश करून दिता. तान येयल्ल्या त्या इस्रायल परजेन सांगलें, आमी हांकां तानेन मरता, आमकां इल्लें उदक दिया. आनी ह्या उल्याक पाळो सावन मोइसेन देवा लागीं मागून त्या लोकांक उदक दिलें. दुसरी बाबाट अशें आसा, म्हाका इल्लें उदक दी, बाये म्हाका इल्लें उदक दी. जेजू समारियाच्या स्त्रिये लागीं बांयच्या काट्यार बसून उदक विचारता. सादारण आमकां हें पळयता आसतना एक सादें गणीत म्हणलें बरी आमकां भोगता. पूण एक सादें गणीत न्हय, ह्या गणिता फाटल्यान एक व्हडली क्रांती आसा, एक रेवल्युशन आसा म्हणून आमी सांगीत. हें समजाचें जाल्यार आमच्या देशांत असले संगती घडतात. थोड्या जाग्यांनी जाती मदें साहित्य तफावत आसा, दुस्मानकाय आसा.
थोड्या जाग्यांनी उंचली सात आणि थोड्या जाग्यांनी कीळ सात म्हणून सांगून आसा. उंचल्या सातीच्या जाग्याक कीळ वर्गाच्या व्यक्तीने वेचेही वसोंकी जायना, तांची सवळी पडूंक जायना आनी तांणी कांय तांचें उदक आपडलें जाल्यार बांयतान उदक काडलें जाल्यार तो सगळो गांवच अपवित्र जाता. देखून ह्या उंचल्या वर्गाच्या आनी कीळ वर्गाच्या लोकांनी एकामेकांक भरसवचें बरी ना, एकामेकांक वस्तू आशार पाशार करचें बरी ना, उदक सयत अदल बदल करचें बरी ना. असली परिस्थिती आमच्या भारताच्या जायत्या जाग्यांनी आसा. ह्या रितीची दुस्मानकाय जुदेवामध्ये आनी समारियामध्ये आसली. एकामेका तांकां ताळपडनातले. जुदे लोक चिंतलो पूण भागेवन आनी समारियागारांक तिरास्कार कील वर्गाचे बरी तांकां पळयताले. ती फातकाक शिरापाक यमकोंडाक सहज जाली परसा म्हणलें चिंतप आसलें. देखून जुदेव आनीक समारियागारांनी सांगात येवचें उलोवचें बिलकुल चिंतूंक जायना तसलें एक घडीत. आनी असल्या त्या वातावरणान संस्कृतींत जेजू वचून एका स्त्रिये लागीं उदक विचारता. दादल्या लागीं न्ही, ते स्त्रिये लागीं. आनी असलें चिंतप त्या गांवच्या लोकांक चिंतूंक सयत सादिना. पूण जेजू हें करून दाखयता. देखून हांवें सांगली एका रितीची क्रांती ह्या उदक विचारच्या घडितांत आटापून आसा. देखून ह्या घडितांत जेजू आमकां इतलेंच सांगता, उंचलेपण जातींत आटापून ना, उंचलेपण मनशाच्या करण्यांत आनी मनशाच्या जिविताच्या हर एका बऱ्या करण्यांत आटापून आसा. देवा मुखार हर एकलो समान. उंचलो कीळ म्हणलो मनोभाव देवाक ना आनी देवाक हर एकलोय गरजेचो. देवाक एका वर्गाचो लोक मात्र म्हणून चिंतल्यार ते सूख जायत. सोडवून जुदेवाक मात्र न्ही, मागार जुदेव न्हय असल्या लोकांकी सोडवून आसा म्हणले एक घडीत आमकां नियाळ करून एक अवकाश करून दिता. देखून मुखार भाव भयणीनो, ह्या दुसऱ्या उदकाच्या बोबाटेंत एका रितीची क्रांती आसा, एका रितीची बदलावण आसा आनी एका रितीचें नवें चिंतप आसा म्हणलें आमी समजून घेवया. तिसरी उदकाची बोबाट. जेजून कुर्सारतावन म्हणलें म्हाका तान लागता. म्हाका तान लागल्या कुर्सारतावन जेजून म्हणलेलें तें उतर. आनी एका रितीन आमी पळोवयेत जेजूक तान लागल्या, म्हाका इल्लें पियोंक दिया म्हणून जेजू सांगता. अरण्यांत प्रारंभ जाल्ली उदकाची तान लोकांची कुर्साच्या मुळांत ती फावता आनी थंयसर अखेर जाता म्हणून आमी सांगीत. हांगासर तान आनी उदक हे दोन संगती आमकां बऱ्या रितीन समजतात. पूण आमी तानेक खायली उदक दिवचें म्हणून अर्थ न्हय. आयच्या लितुर्जेंत असो अर्थ तान लागीं पियोंक उदक दिवचें म्हणून मात्र न्हय. ती एक दयाळ करणी आमी करूंक जाय. पूण हाच्या फाटल्यान एक वर्त गुंडाळेचो अर्थ आसा. ह्या तानेक कितें अर्थ आसा? म्हाका इल्लें उदक दी म्हणलो जेजू निमाणें त्याच स्त्रियेक जिवीत दिवचें उदक दिता. कोळश्यांत उदक व्हरूंक आयिल्ल्या स्त्रियेक जेजूचो अनुभव जाल्ल्या उपरांत कोळसो ती सोडता आनी आपल्या काळजा मनांत जिविताचें उदक घेवन ती फाटीं वेता. बांयचें उदक ती व्हरिना. जिविताच्या उदकांत थंयसर एक परिवर्तन आसा. जिविताच्या उदकांत सुवार्ता परगट करची एक प्रक्रिया आसा. जिविताच्या उदकांत एक शिसपण आसा आनी तिनी संगती समारियाच्या स्त्रियेच्या जिणयेंत आमी पळयता. आयली स्त्री परिवर्तन जावन फाटीं गेली. सुवार्ता तिणें वचून आपल्या गांवच्या लोकांक परगट केली आनी जेजूचो शिश जावन ती बदलाली. देखून म्हाका भाव भयणीनो, जेजून दिवचें उदक तें एक विशेष रितीचें उदक आनी तातूंत एक परिवर्तन आसा, सुवार्ता परगटणी आसा आनी जेजूचें शिसपण जावन एक अवकाश आसा. परत ही दोन उतरां आमी नियाळ केली जाल्यार बांयच्या कांट्यार जेजून उदक विचारचें, बाये म्हाका इल्लें उदक दी. आनी त्या कुर्सारतावन सांगलेली ती उतरां म्हाका थान लागता. एक बुवापूर बायेचो संबंद ह्या दोनी उतरांक आमी रचयेत. त्या बांयच्या कांट्यार वाचलेले ते वाचप जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 4 आसा. जेजूच्या मिसावाची सुरवात मात्र थंयसर जाता. देखून ह्या उदक विचारच्या त्या घडितान जेजूचें मिसांव प्रारंभ जाता. म्हूण त्या कुर्सारतावन येवच्या उतराक म्हाका तान लागता जेजूच्या मिसावाची सोंपणी म्हणून आमी सांगीत. त्या बांयच्या कांट्यार जेजू एका आत्म्या खातीर परता. पूण त्या कुर्सारतावन जेजू म्हाका तान लागता म्हणटा आसतना
सगळ्या मनशा कुळाच्या गरजांक तो तान येता आणि त्या खुर्साच्या मुळांत वा त्या बांयच्या काट्यार एक स्त्री घायल्ली काळजांत आनी मनांत आनीक पवित्रपणान आनी त्या एका स्त्रियेच्या घायांक जेजू वखद लायता पण त्या खुर्सा मुळांत जेजू म्हाका तान लागता म्हणटा आसतना सगळ्या मनशा कुळाची घायल्ल्या काळजांक घायल्ल्या मनाक एक वखद दिता म्हणून वा खुर्सार उदाक दिता म्हणून आमी संगीत तर मग भाव भयणीनो आज तीच उतरां आमी नियाळ करया जेजू आज आमचे लागीं विचारता बाये बाबा म्हाका इल्लें उदाक दी वा जेजू खुर्सार म्हणटा बाये बाबा म्हाका तान लागता आज खंयची तान आमच्या भोंवतणी आसा म्हणून एक घडीभर आमी पळोवंक जाय आज एका रितीची रक्ताची तान ह्या संवसारान बळादीक जावन आयल्या ह्या फाटल्या हप्त्यान आमी पळयलें जाल्यार ती गल्फांत झुजत आसा एका रितीची मनशाक रक्ताची तान फरीकपणाची तान हंकाराची हांवूच श्रेश्ठ म्हणली तान देसपटाची तान हे सगळें ह्या झुजांत आमी पळयता कोणाकी निरपराधी लोकांक लगड करचे खातीर कोणाची बरी फरीकपण काम घेवच्या इराद्यान निरपराधी लोकांची हत्या हांवूच श्रेश्ठ म्हळ्यार सगळ्या लोकांक संवसाराक परगड करचे खातीर गांव मनशांक आनी सगळे संपत्ती देसपाट करचे आनी देसपाट करची तान त्या गांवांत न्हय हर एका जाग्यार विविध संदर्भांनी विविध जाग्यांनी आमी पळयता ही संवसाराची तान मोगाळ भाव भयणीनो पण ही संवसाराची तान आमची जावंक नसो आनी आज म्हज्या जिणेन कसली तान आसा म्हणून आमी समजून घेवंक जाय जेजू आमचे लागीं इल्लेशे उदाक विचारता आसतना जेजूक खंयच्या रितीची तान लागल्या काकुळतीची तान मोक्षण्याची तान परिवर्तनाची तान पवित्रतायेची तान मागण्याची तान उदारपणाची तान आज आमकां लागोंक जाय देखून आज जेजू लागीं आमी विचारता आसतना जेजू आमकां खंडीत जावन जिविताचें उदाक दिता आनी त्या वेळार आमी सांगचें जेजू आमकां इल्लेशें काकुळचें उदाक दी जेजू आमकां इल्लें बक्षाणाचें उदाक दी जेजू आमकां इल्लें परिवर्तनाचें उदाक दी जेजू आमकां इल्लें पवित्रपणाचें उदाक दी जेजू आमकां इल्लें मागण्याचें उदाक दी जेजू आमकां इल्लें उदारपणाचें उदाक दी म्हणून आज जेजू लागीं आमी परत विचारूंक जाय परत मोगाळ भाव भयणीनो ह्या प्राजीत काळार खुर्साच्या बगलेक एक घडीभर आमी या त्या खुर्सार तावून ती येवची उतरां म्हाका तान लागल्या ती उतरां परत आज आमी नियाळ करूंक जाय ती उतरां आमच्या मतीक रिगोवंक जाय काळजांत रिगोवंक जाय आनी आमकां एका रितीची जागवणी दिवंक जाय इंग्लिशान म्हणचें जाल्यार ती उतरां आमकां एका रितीचें डिस्टर्बन्स जावंक जाय अंतस्करण आमचें डिस्टर्ब जायचें मत आमचें डिस्टर्ब जायचें कित्याक जेजू आमचे तावन कसलें उदाक आज आशयता बक्षण्याचें मोगाचें शांतीचें आनी जेजून ती म्हणलेली उतरां खुर्सार 2000 वर्सां पयलें म्हाका तान लागल्या आजून ती उतरां कठीण थाळ्यान हर एका जाग्यार बोबो घालतात ती आमच्या काळजांत बोबो घालतात ती आमच्या मोतीन बोबो घालतात देखून ह्या उदकाची तान आमच्या जिणयेंत भागाचें जाल्यार जेजू लागीं आमी वचोंक जाय आनी जेजू खंयचें उदक जाय तें दिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय न्ही आंबट सरलो वायन तो जेजू पियोंक आयकोंक ना तर मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या दिसा ह्या बांयच्या काट्यार तावन वा त्या अरण्यात तावन खुर्साच्या बगलेक आमी चलता आसतना उदकाची बोबाट विविध संदर्भांनी विविध जाग्यांनी विविध तरांनी आमी नियाळल्या आज त्या खुर्साच्या बगलेक ह्या प्राजीत काळार वता आसतना ती सुपुत्र आमच्या मतीन घुमोदीत म्हाका तान लागल्या कसलें उदक दिवंक जेजूक आमी तयार आसा